नावडलेल्या सोमिया, तुका नावडलेल्या सोमिया, तुका दिवसलेल्या दुनिया, दिवसलेल्या दुनिया, तुझी भक्ती भक्ती तुया भक्ती कळसाता खातिता हाताचे सुसंगी भेटय ठावी बोली म्हणून गे मुखोरता भोकाशीवर एकटी सावतलोय सुखा दुखान भावाती केलोय हुस्क काय कागा करू दिलोय सदा विश्वासीस तू झालोय तुका नावडलेल्या सोमिया, तुका नावडलेल्या सोमिया, तुका दिवसलेल्या दुनिया, दिवसलेल्या दुनिया, तुझी भक्ती तुया भक्ती कळसाता खातिता हाताची सुसंगी भेटय ठावी बोली मानून घे मुखोरता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो आणि तुमच्या आत्म्यासोबत असो. बाळू जेजू ते मोगाच्या भवन आणि बहिणीनो, आज भगवंत मोनिकाचे स्मरण आम्ही करता. भगवंत मोनिका म्हणटा आसतना कंडी जावन कवडा आसता भगवंत आगोस्तीन असो. जर आज आगोस्तीन पवित्र सभेत एक व्हड सांत म्हण आमी मान करता जाल्यार खंडी जावन आमी म्हणाजे ताच्या आवयचे मागणे. आमी इतलेंच आयकलां की आगोस्तिनाक मोनिकान ताचें जिवीत बदलोवंक मागलें आनी मागलें आनी मागलें म्हणून. पूण हे जागी पळोवंक गेल्यार तिच्या घोवा बसोतय तिणें मागलें आनी तो मोर्चा काळार ताणें बाप्तिस्म घेतलो अशें म्हणटा आसतना घोवाक तशेंच आपल्या पुताक दोगांयकी सोम्या सरशी पाटी तिणें हाडलें. आयच्या दिसा मोनिकाचें स्मरण आमी करतना प्रत्येक जावन कुटुंबा बसत मागया. आमची आवय जर मागोवंक लागता सोम्या लागीं दीस आनी रात, तें कुटुंब खंडी जावन बचाव जावंक साध्य आसा. जर मोनिकाक तें जालां तर तुमकांय तें जाता. तुमच्या कुटुंबा बसत मागोवंक, पुता बसत, घोवा बसत, भुरग्यां बसत. सोम्या मुखार तुमी जियेवची जेणी तुमचें मागणें दिसान दीस बळादीक जावनच वचों दी आनी आमची कुटुंबां सोम्या मुखार निरंतर जावन रावचें तसलीं कुटुंबां जावंक आयचे दिसा मागया. हे घडीवर आमचे दोळे दंपया. सोम्याच्या हाजीरपणांत आमी आसाव. आमचे अस्कत साहेब आमी सोम्या मुखार वळखून घेवया. सांगात आस देवाची काकूळट आमी मागया. सांगात आमी म्हणया, सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुणे हांव विसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विसारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. शापसोद भगेव सदांच ओंकार लागी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूळट काकूळट सोम्या काकूळट काकूळट क्रिस्ता काकूळट काकूळट क्रिस्ता काकूळट
प्रार्थूया. आमच्या वैयक्तिक गरजांपासून आम्ही मागया. सर्वेस्परा देवा दुखेस्तांच्या बसवंडरा आपल्या पुता गुस्तिनान आपल्या जिवीत बदलून तुझेशी परतून येवचे पासोत भाग्यवाद मनिका दुकां गळोवन केल्ली मागणी तुवें खनवळ्यान स्वीकार केली. तांचे दोगांचे विनवणेन आमची पातकां रोडूंक आनी तुज्या भोगसण्याची कृपा सोडूंक आमकां फावो करून आमी मागताव. आमच्या समया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आणि राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावन आपयल्ल्या त्या पावलान आनी आमच्या बाबा सोस्तेनिसान कोरिंथांत आसलेले देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सवें पवित्र जाल्ल्या आनी सर्व सुवातांनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे तांच्या आनी आमच्या धन्याचे नांव उलोवमट्टेल्या सगळ्या संगाता आपणाचो लोक जावन आपयल्याक तांकां बरोवचें. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभूं. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक अर्गां दितां. जेजू क्रिस्त थंय तुमकां दिल्ले कृपे खातीर हांव ताका अर्गां दितां. ताचे वरवीं सर्व तरांनी तुमी ग्रेस्त जाल्यात म्हणूनच हांव अर्गां दितां. तुमी सर्व जाणवायेन भरल्यात आनी ते फावो ते परी उसारूंकय तुमकां कळीत आसा. कारण क्रिस्ता पासत हांवें दिल्ली साक्ष तुमचे थंय इतल्या परिपूर्ण तरान जाल्या की आतां कसलेंच आत्मीक देणे तुमकां उणें नासता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या उगडापणाक आमी अत्रे गूण आसात. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावच्या दिसा गुणी आवाविणे भेटच्याक तोच तुमकां शेवट पर्यंत शाबीत सांबाळटलो. आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्याच्या येवकोटांत भागीदार जावंक तुमकां आपयलेलो देव सदांच विश्वासी. सर्वेस्पराचें उतार. देवाचे वडोवकार. सदांकाळ तुझ्या नावाची उडवी कथा सर्वेस्परा. सदांकाळ तुझ्या नावाची उडवी गाथा सर्वेस्परा. दिसान दीस सर्वेस्परा तुका तीन वाजता. सदांकाळ तुझ्या नावाची उडवी कथा. सर्वेस्पर कितलो थोर आनी वंदेव. अगणिताची वडवीक कोणाच्यान आटापूंक जाय. सदांकाळ तुझ्या नावाची उडवी गाथा सर्वेस्परा. हर एक पिळगे मुकले पिळगे तुझी कृत्या परगट करतली. वै तुझी अद्भुत कार्या वर्णितली. तुझी पदवी आणि महिमा पासारतली. तुझी महत् कार्या गाजयतली. सदांकाळ तुझ्या नावाची
सर्वेस पोरा मुनीस तुझ्या भयंकर कृत्याविषयात उलयतले तुझ्या वटपणाचो आनी पदवेचो उपकार आटयतले तुझ्या परमीत बरेपणाचो उपकार आटयतले युगा युगांक तुझी नीतिवंतपण ना वाढतले सदाकाळ तुझ्या नावाची वडवी गाता सर्वेस पोरा सदाकाळ तुझ्या नावाची वडवी गाता सर्वेस पोरा Hallelujah, 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 hallelujah. जागृत रवा आयती रवा कित्याक मनशा पुतक्यांच्या वेळा येतलो ते तुमी नेणा Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो आणि तुमच्या आत्म्याचो भय आसो समातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका गोम्या त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो तुम्ही जागृत रावा खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो ते तुम्ही नेणात उडास दवरा सोर अमक्याच वेळार येतलो म्हण घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फोडणो नागोवंक तो सोडतो ना देखून तुमी आयते रावा कित्याक तुमी चिंतनातले घडये मनशा पोत येतलो तर धनियान आपल्या हेर साकरांची मेल खबरदारीत घेवंक आनी तांकां वेळा वेळार तांची फोड मेजून दिवंक नमी हरलेलो पातयेणेचो आनी बदवन साकोर म्हळ्यार कोण तो आपलो धनी घरा पाटी येतना आपलें काम करून आसा तो साकोर बागीस सई सतत हांव तुमकां सांगता आपल्या सगळ्या आस्त बदकाची खबरदारी तो ताचेर सोडतलो पण जर तो एक नश्टी साकोर जायत आनी म्हजो धनी पाटी येवंक आनीकी वेळ आसा म्हण चिंतून आपल्या सांगात्या साकरांक कश्टीत आनी बेबद्या सांगाता गंमत मारीत तर त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळ्यो नातल्या दिसा आनी ताणें चिंतनातले घडये येतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी पातक्या थंय ताका लोटतलो थंय जातलें रडणें आनी दांत किल्लोणी देवाचे उतर हे वाखणी तुका ख्रिस्ता बाळू जेजू थेंब जमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो राती निदानातल्या खातीर सांबाळ घेवचो एकलो आसा कळिता कोण म्हणून राती निदानातल्या खातीर सांबाळकाण घेवचो कोण जेजू कोण उडल्यान सांगा कळिताले उडल्यान सांगा राती निदानातल्या खातीर सांबाळकाण घेवचो मनीस वॉचमॅन सिंपल वॉचमॅन पळया ड्युटेर आसतना सपनांतल्या एका वॉचमॅनाची काणी सांगता एकलो वॉचमॅन क्रिस्तांव बरो मनीस ताका एक बरें व्हडल्या धनियाचो बंगलो राखोवंक एक काम मेळ्ळें बरो मनीस कित्याक म्हणटा म्हळ्यार चडाव ताचो वेळ तो मागण्यांत करचितालो
ताचे ड्युटेर आसले वेळारी ताचे मोबायल ऑन आसतालें, ते मागणें पळयतलो, आराधन पळयतलो आनी मागण्यांत तेच करतलो, अशें करनासलो. एक दीस कितें जालें म्हळ्यार ड्युटेर आसले वेळार मागणें पळयता पळयतना एक घडी ताका जम आयली, इल्लीशी न्हीद आयली आनी त्या न्हिदेंत ताका एक सपन पडलें. सपन कितें म्हळ्यार ताचो धनी आज फ्लायटार वेसो आसा आनी फ्लायट क्रॅश जाता. सडन उठलो आतां धनियाक सांगचें, धांवून धनियाक सांगलें, आज तुमकां खंय पैण करूंक आसा जाल्यार वचनाकात, आज घडीत कितें जाता, कितें पण अवघड घडता, फ्लायटार वचेंच नाका म्हणून. धनी म्हणालो, जाय तूं वच, तुज्या कामाक वच म्हणालो. तो कार काण घेवन एअरपोर्टाक गेलो आनी थंय राखून बसलो. ताची फ्लायट येवना. मागीर इल्ल्या वेळान खबर येता की आज पुरा फ्लायट बंद जाल्यांत कितें की झूज आनी सुरू जालां. पाटींत आयलो. पाटी येवन धनियान पयलें काम केल्लें कितें की म्हळ्यार त्या वॉचमॅनाक कामांतलो काडलो. विचारता, धनिया हांवें तुमकां म्हजें सपन सांगलें, कितें जाता म्हूण सांगलें, वटलें उगड घडोवंक ना, पूण जाल्यार ही फ्लायट पुरा कॅन्सल जाल्यांत कितें की वटलें जावचें आसलें, बचाव जावन तुमी पाटी येयल्यात आनी म्हाका कामांतलें काडटात. हें सोमांगी देव पळयता, हें करूंक नजो. ताका तो म्हणलो, तूं तोंड दांपानी वच, तुजें काम कितें आसलें, तूं सपनें लाई म्हळ्यार तूं न्हिदोन आसलोय, ड्युटी करनासलोय. म्हाका हांगासर सपन्याचे मनीस नाकात, हांवें दिल्लें काम करचें मनीस जाय. तूं वॉचमॅनाचें तुवें काम करचें, वॉच करीचें. जर आयचे रातीं कालचे रातीं तूं हांगासर जेमेवन आसल्या वेळार कोण म्हज्या घरांत रिगलो, म्हाका जिवेशें मारलें जाल्यार कितें करतय. मोगाच्या भावनांनी पयलीं वॉचमॅनाचें काम वॉच करचें, राखून रावचें. म्हळ्यार मुखार कितें घडटा म्हणून ताका कळीत ना जाल्यारय तें जावचें पयलेंच तो तयार आसता. कितें जाल्यारय हांव तयार आसा म्हणल्या स्थितीर आसचो वॉचमॅन. न्हिदून दीस पाशार रात पाशार कसो वॉचमॅन न्हय. आनी आयच्या वांजलांचे सो आमकां हर एकल्याक सांगता, यू आर माय वॉचमॅन्स. तुमी म्हजे वॉचमॅन जायचे. आयती रावा. सोम्याचें दुसरें येणें केदाळ जावचार आसा म्हूण तुमकां कळीत ना. अवचित्त घडये हें जातलें. जेजू आमकां सांगता, राखून रावा, आयती रावा. आमी आयते रावचें मरणा खातीर न्ही. मरण केदाळ येता गी, हांव कशें मरता गी, ना तें न्ही. तें तुवें राखून रावल्यारय रावनातलेर येता. पूण सोम्याचें दुसरें येणें जावचें आसा. म्हज्या जिवितांत सोमी येवचो आसा. हांव कितें करनासा, आयतो आसांगी वानी दोन पटलांगी पळोवचो सोमी आसा. आनी त्या दिसा सोमी येता आसतना हांवें आयतें आसूंक जाय. ताच्या हजरेन सोम्याच्या ध्यानांत हांवें सगळो दीस आसूंक जाय. पूण आज जायतीं जाणां आमचीं क्रिस्तांवां आमीच जावं की पुरो तरी भोवटी फिजिकली अवेक, कुडींत जिवे आसां, फिजिकली अवेक बट स्पिरिच्युअली अस्लीप, आत्मीक रितीन न्हिदोन आसां. जायतीं जाणां आसात. कित्याक म्हणटा हांव कित्याक आत्म्यान न्हिदल्यात म्हळें. जायतीं जाणां आमचे पैकी आज सकाळीं उठोन वेळार उठोन आमोरी तेस करून देवाचें उतर वाचून तांच्या कामाक वचून वेळ मेळटना जावं पुरो देवाचें उतर पोसतून आयकुचें वा पळोवचें, मिसाक वचचें, आराधन करचें, सक्कड परफेक्टली करतात, शिस्तेन करतात, चुकनासतना करतात. व्हेरी गुड, चुकनासतना करतात. पूण तांचो आत्मो जीव आसा गी वा न्हिदला गी तें आमकां कळीत जाता. कशें कळीत जावचें, तो कशें जियेता, मनशा कडेन कशें उलयता, ताचें रिलेशनशीप कशें आसा, संबंध कशें आसा, घरांत कसो आसा, भायर कशें मनशा लागीं उलयता. पळय, मनीस कुडींत जीव आसून सगळें जें कितें सांगलां सगळें करियेत. भायर आमकां दिसूंक बरो परफेक्ट. तो सकाळीं उठोन मिसाक येता, मागीर येवन मागणें करता, थंय तांगायता, सगळें पळय कितलो बरो मनीस. बट इज ही अवेक? मनीस जीव आसा गी, आत्म्यान जीव आसा गी. जायते फावटी आमी सक्कड करनी देवाक आयकोवचें रावन कितलो गी तेंप जाला. जस्ट तुमकांच पळया. आस्क युअर सेल्फ, डू यू लिसन टू गॉड? देवाक आयकता गे आमी? मागणें करचें दुसरो विशय. डू यू लिसन टू गॉड एवरी डे? जायतीं जाणां आमचे पैकी कोशेर दासो ताळो आयकनात. वी जस्ट डोंट लिसन टू आवर कॉन्शियन्स. वी जस्ट डू वॉट वी वॉन्ट.
आमचे काळीज कितें सांगता, मन कितें सांगता, आज कितें ट्रेंड आसा, खंयचे चलते आसा, चलवणेर आसा, तेंच आमी करूंक चिंताव सोडल्यार डू आय रियली लिसन टू माय कॉन्शियन्स. हांवें सोडला जावंक पुरो. जायतीं जाण आमी आसून आज नाका फाल्यां करयेत, प्रॉब्लेम ना परवांय करयेत म्हणून चिंतच्या मनस्थितीर आसा आयज. जायतीं जाणां चिंते आसा गॉड वील फॉरगिव मी, देव म्हाका बक्षिता, कुमसारा गेल्या जालें नो प्रॉब्लेम म्हणून चिंतचीं आसात आमी. जायतीं जाणां आसात. दॅट मिन्स युअर सोल इज स्लीपिंग. तुजो आत्मो न्हिदला, तुजो आत्मो न्हिदला. कित्याक देवाक आयकूंक तूं सुखूंक नाय. वेळा वेळान मागणें करता सांग पुरो, पूण देवाक आयकोवचें, सदांच आयकोवचें मस्त गरजेचें. म्हणण्याचो पुस्तक आदी 6 वळी 10 आनी 11 आमकां कितल्या अपुरबायची एक शिकोवन दिता पळया. इल्ली न्हीद, इल्ली झेम, विशेवा खातीर इल्लो वेळ हात बांदून रावचे आनी तेन्नाच दुबळी काय तुजेर एका स्वरावर येतली. कितें करतना इल्लीशी न्हीद, इल्लीशी झेम, विशेवा खातीर हात बांदून रावचे, रेस्ट करचे. इल्लेशें 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 बुडोवन घडयेन तुज्या जिवितान दुबळेकाय येतली आनी दळलीरपण एका सशस्त्र मनशा बरी युनिफॉर्म्ड ऑलरेडी रेडी टू अटॅक यू असलें दळलीरपण तुजेर घडयेन येवन मारतलें. पळय एकल्यान कोडेक ही पोदी बरयला, इल्लो 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 सोरोप येयलो, इल्लो इल्लो म्हणून चड जालो, मागीर गटराक पडलो. पळय त्या मनशान हें वाचलां आसतलें मोस्टली. सक्कडी सुरू जावचें इल्लें इल्लें म्हणून वस्तू न्हय, इल्लें इल्लें सुरू जावचें. पळय एक तुमच्या सांगात आसचो मनीस तुजो बिझनेस पार्टनर जावंक पुरो, तुजे मस्त पयशे एकच फावटी खाडी जाल्यार तुमकां घडयेन कळटा. पूण तोच मनीस तुज्या सांगाता दीस रात आसून इल्ले 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 खाडी जाल्यार तुमकां कळना. तें कळटना हांगा तूं खाली जावन आसताय. हेंच आमच्या जिवितांत जाता. हर एक संगती इल्ली 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 म्हण सुरू जाल्ली संपूर्ण तरान आमकां खाली करता म्हणसर दळलीरपण आमच्या दारार येवन रावता म्हणसर आमकां कळीत आसना. कित्याक म्हळ्यार आमचो आत्मो न्हिदोन आसा. आ सोल इज स्लीपिंग. कुडीन आमी जिवे आसा, काम करता, दीस रात तेणे तेणे दवता, आत्मो आमचो न्हिदोन पडला. आमच्या जिवितांत ती अशेंच जाता. इल्लें आज इल्लें मागणें, आज नाका फाल्यां करया. आज एक ल्हानशी फोट मारता, म्हणजे कशें तर म्हाका खांत येते आसा, पूण हांव आज व्हडना, आज एक जस्ट ल्हानशी फोटो व्हडना, प्रॉब्लेम ना, फाल्यां हांव समाज जाता. दिस वील लीड स्पिरिच्युअल डेथ. दिस वील लीड टू स्पिरिच्युअल डेथ. वॉचमॅनान चिंतूंक जायना, एक घडये चिंतूंक जायना, जस्ट हांव 5 मिनटां एक बसता, थंयच जेमेता. वा कोणें चिंतात जस्ट एक 5 मिनटां हांव न्हिदता म्हणून सकाळीं तें 1 वर जाता. 5 मिनटां आसलें 1 वर जाता. वा कोणी आमी चिंता जावंक पुरो, एक रील पळयता, तें रील मागीर अर्दो घंटो तेंचूच आसता. म्हळ्यार एक ल्हानशी संगत, पूण हर एक ल्हान संगत म्हण सुरू जाल्लें तें व्हडलें व्हडलें जावन आमचें जिवीतच खाली जावन आमचें आमी पळयता. जावं पुरो इल्लो राग म्हण आयिल्लो, आज इल्लोसो राग येयलो व्हडना, हांवें इल्लो राग दाखयचे ना जाल्यार कोणी म्हाका आयकनात म्हणून सुरू जावचें. मागीर तो राग चड जाता. म्हळ्यार तुजें राग केल्यार दुसरी इल्लेशें उगेच जाता म्हण चिंतना, राग केल्यार मात समज जाता म्हण चिंता. स्लोली आमचो आत्मो आमी होगडावन काण गेला हांगा. इल्लीशी खबरो उलयल्या म्हूण चिंतूंक पुरो. बी अवेर ऑफ दॅट. आज जर इल्लोसो हांवें खंयसरी मोस केला जाल्यार बी अवेर. इल्लेशें खंयसर हांवें नाबक्षाणें दाखयलां, बिकम अवेर ऑफ इट. जरी हांवें मागण्यांत इल्लीशी सडिलाय दाखयल्या, बिकम अवेर ऑफ दॅट. वा पातका संगी इल्लीशी सडिलाय हांवें दाखयल्या, बिकम अवेर ऑफ दॅट. डोंट निग्लेक्ट. कित्याक हर एक ल्हान ल्हान संगती आमकां दिसान दीस त्यो बुडयते आसतात. देखून जेजू आमकां सांगता व्हडल्यो संगती तुमी करनाकात. जेजू म्हणटा ल्हान संगतींनी विश्वासी रावा. तुजे सदांचे मागणेकी बी प्रॉम्प्ट. विश्वासान तें मागणें कर. फाल्यां करता, परवां करता, पोस्टपोन करता, ना, आज करचें, आज ह्या घडये करता. कित्याक वांजेलांत आमी वाचता, लुकास वांजेल अध्याय 16 वळ 10 थंयसर जेजू स्पश्ट सांगता, जो कोण ल्हान संगतींनी विश्वासी तो व्हड संगतींनी विश्वासी. एका ल्हान संगतीन तूं विश्वासी वय जाल्यार तूं व्हडल्या संगतींनी विश्वासी म्हण अर्थ. जर जो कोण ल्हान संगतींनी अनितीसो जाला
तो व्हड सांगतनी आनी तिसो हांवें म्हणोंक जायना हांव ल्हान पातकी तो व्हडलो पातकी पातकेचे पातकच सकडे पातक एकच लायक हांवें म्हणोंक जायना हांवें पोपाळ सोरले ताणें हस्त सोरली ना पळया मलगड्याने ती गाद बरोवन दवरल्या आने कद्दरू कळ्ळ अडिके कद्दरू कळ्ळ न्ही ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳ ಸಣ್ಣ ಕಳ್ಳ ना ಪೂರ ಕಳ್ಳತ್ देखून ते ल्हानशी म्हज्या जिवितांत जाल्ली ल्हान सूख ना देर इज नो एक्सक्यूज ती ल्हान सूख फाल्यां हस्त सोरूंक शकता देखून जे विश्वासपण आसा विश्वासपण ना ताचें मोद हें कितेंय ना थोडे बटे विश्वासी थोडे बटे आयुश्य ना एकच विश्वासी ना जाल्यार विश्वासी हेंच आमच्या जिवितांत आमी पाळूंक आसा देखून हें खरीचें जाल्यार दिसान दीस आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा पवित्र आत्म्यान आमकां दिसान दीस आमकां गायड करीचें देखून जेजून सांगलें हांव हांगा थावन वेतलो पूण तुमचे खातीर हांव एका मजतदारा दितलो शिकोवणदारा दितलो तो तुमकां शिकयतलो ही विल टीच यू देखून सांग पावलो आमकां सांगता सदांय पवित्र आत्म्याक लागीं सरा ताका लागीं रावा कित्याक ही हॅज टू टीच यू केद वेळा आमी सुकर पडटा कित्याक आमी करता आमकांच कळीत आसना कित्याक आमी दीस पडटे दुसऱ्या रटावळीन आसता खंयच्या संगतींनी आमी चुकता म्हणल्यार आमकां कळना त्या वेळार पवित्र आत्मा आमचे संगी आसा आमी लागीं आसा जाल्यार तो आमकां जागयतलो आमकां शिकयतलो सूख करतना आमकां तेदवितलो कितें करीचें कितें करनोज आमकां सांगतलो जायते बोडी आमकां आज कितें करीचें म्हूण कळटें ना डिजर्नमेंट ना आमकां कित्याक म्हळ्यार हर एके बरेंच दिसता हर एके सारकें दिसता ताणें केल्लें सारकें दिसता आनी सांगलें सारकें दिसता सगळ्यांनी करचें बरेंच म्हूण दिसता जें कितें आमी पळयता सगळें सारकेंच म्हूण दिसता सो टोटली आमी कन्फ्यूज जाता हें सारकें गी हें सोमांगी हें सूख गी आमकां कळना आमकां तें डिजर्नमेंट जायचें जाल्यार पवित्र आत्म्यान आमकां डिजर्नमेंट दिवचें म्हळ्यार खंयचें सारकें हें आज बरें दिसता फाल्यां सकाळीं तुका बरें जायत गी म्हणलें आमकां समजणी दिवचें पवित्र आत्म्यान देखून सांबाळून सांगता पवित्र आत्म्याक लागीं रावा कित्याक तो तुमकां कितें गरजेचें सारकें तो तुमकां शिकयता देखून आमी ल्हान संगतींनी दिसपट्ट्या जिवितांत ल्हान संगतींनी विश्वासी रावंक प्रयत्न करया आनी त्या वेळा देवाचें उतर सांगता तुमकां आनीकी व्हडल्या संगतीची जबाबदारी स्वामी दितलो बापा सखीच्या देऊळ देवा रक्तामासा ख्रिस्ताच्या दी आमकां बदलू हुंदोळा वायना संगी बापा जीवनाची दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे कडचे आमकां नाका आपा बापा सर्गीच्या देवूळ देवा रक्तामासा ख्रिस्ताच्या दी आमकां बदलू म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या आपले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या अनेक पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस मानून घेऊ सर्वेस्परा भगवंत मोनिकाच्या उडासाक आमी हाडलां तें बलिदान आमकां बगसाणे आनी सुडवण हाडूं म्हूण काल्तिकायेन मागता क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवय असो आणि तुमच्या आत्म्याक सवय असो तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्परातय ओ बापा सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक पावो
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधर आणि ससनाच्या देवा, ख्रिस्त आमच्या समयावर मी सर्व काळी आणि सर्व काही आम्ही तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो. तुझ्या भक्तांचे उतरां वर्ते गवयके उदेशी तूं तुझे पवित्र सभेक नव्या बळान सफळ करताय आणि हर एका काळार आमकां तुझ्या विश्वासी मोगाची खरीच खुणा दिताय. अशें तुजे सोडवणेचो गोट संपूर्ण संचाक तांचे उतीम देखीन आमकां उर्बेन भरताय आणि तांचे दयाळ विनवणेन थंबान आसतना आदार दिताय. देखून सर्वेस्परा सर्व देवदूतां आणि संत भक्तां संगाती आमी तुका वाखणताव आणि संतोषाच्या उमाळ्यांनी गायताव. पवित्र 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 धर्माचो सर्वेस्वर देव, सर्ग आणि संसार भरल्यात तुझ्या वैभवान. होसाना उंचगी, सर्वेस्वराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना उंचगी. सर्वेस्परा खरोच तुम पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर देखून दोवा बरी तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही दाणां पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका दिन वाचून ती आपल्याशी सांग दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सबारां बसत हें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good. सोम्या आम्ही होऊन दुखाता आणि एकाच शिकले पियेता तिथले पोटी तू परतीस तुझे मरण परगडता. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या उडासाक आमी तुका जिविताचो वंडो आनी सर्वणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी कल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितम्याचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. अशें लियो आमच्या भगवंत बापा आनी पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितिमोगांत संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या वरवशान तरुण गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणींचो उडास कर आनी तुजे काकुळतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकुळत कर म्हण आमी मागता. अशें भगवंत ओंकार मरये देवाचे माये संगाती भगवंत जुसेती सोपती भगवंत दमदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या संत भक्तां बराबर ससणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे संगता तुका वाखणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगता आनी ताचे तय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सर्व पदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. सगळे आमी सांगाता मेळून मागया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समखाये, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस
आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत तूंच तिका एकवटांत सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळ कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी पळया ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत तीन सुभागी तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फोवना कोणी एक उतार मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली जेसू तू ये मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन जिवांते सर्गीचे आत्मीक ठाय देवचे वोटे हे पाप मोजे काळजांत तुका सेवचे तरिये जेजू दुलोक जेजू मुंड्या रूपार काळजांत राव जेजू जेजू तूं ये मोचे काळजांत प्रकाश पाकर जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वागय Patki hamsır porta Zulia ulkun gepa Segi kurpa mata
seu Tuhaleta Tărie Jesu Pogos Jesu Hărie Cări Sangatrai Jesu Jesu Tu e mogetăi Caisa Lăcas poată Jivita loc niurai David să te roagă-i Ceoante sărgince Băt mi dătai diuce Vote hebat moce Kai satu kasiuce Tăie Jesu Tu loc Jesu Uniaru parcar zantrau Jesu Jesu Tu e mogetău Parza plăcaș pacă Jivita loc niurai David să te roagă प्रार्थूया. सर्व पदवेदरा देवा भगवंत मनिकाचे परबे दिसा दैविक संस्कार घडून हाडता तो आमकां एकसारकी मुजवाडाव आनी उज्यांत पेटूं अशी आमी सदांच कतकतीत पवित्र अत्तेरिकांनी आनी शुभम बऱ्या करण्यानी बरो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आणि तुमच्या आत्म्याचो वेळ आसो. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धडता. देवाचे वर उपकार. दया करून बसा. गुड मॉर्निंग. भोवन आनी भयणीनो, आयचें हे मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मानदीक बाब जोसी सिद्धकट्टे तशेंच साबेटोवणी केल्ल्या सैरे याजकाक तुमचे सुमेस्त तांच्या नांवे, तशेंच सर्व कॉयरिस्तांक, वाचप्यांक, स्वयंसेवकांक आनी इतल्या व्हड संख्यान हजर जाल्ल्या तुमकां, तशेंच ऑनलायनीर ह्या मिसांत आनी नोवेनांत भाग घेवच्या आमच्या भाव भयणी पासत आमी मागतां आनी तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. मोंती फेस्त लागीं आयलें आनी येवच्या आयतारातावन आमी नवें सुरू करता.
आयताराचे नोवेन हांगसर सकाळींच्या 7 वरार आसतले. तेर्स ताचे उपरांत फुलां अर्पण आनी 7:30 वरार मिसाचें बलिदान. ह्या पोटी आमकां 2 आयतार मेळटात. सो ह्या 2 आयतारांनी सकाळींच्या 7 वरार नोवेन, 7:30 वरार मीस. उरल्या दिसांनी हप्त्याच्या दिसांनी नोवेन सांजेर आसतले. 5:30 5 मिनटां आसतना म्हणजे 5:25 आमी तेर्स सुरू करतले आनी भुरगीं ह्या तेर्साचें मुखेलपण घेतली. सांगतच फुलां अर्पण, नोवेन आनी ताचे उपरांत हांगसर मिसाचें बलिदान आसा. हर एका वर्सा आमी फुलां हाडटना दिसपडत्या गरजेक पडची वरवीं हाडटाले आनी ती मोरयेक अर्पून आमी फेस्त जातच प्रत्येक जावन लायक आनी सोलोवच्या आश्रमाक दिवची एक दस्तूर आसा. फाटल्या वर्सांनी आमी तें सोलोवन आयल्या आनी जे कोणाक आमी वरवीं दिल्ली तांणी सगळ्यांनी दिनवाशी काळजान तें स्विकार केल्लें आसा आनी तुमकां सुमेस्तांक तांणी देव बरें करूं म्हणलें आसा. ह्या वर्साय आमी ही दस्तूर मुखारून व्हरतले. जे कोण हांगसर नोवेनाक येतात, तुमी नोवेनाक येता आसतना वा तुमी दिसा मोदें पुनशेताक भेट दिता आसतना हांगसर आमी इमाज दवरतले. त्या इमाजी सरशीं ह्या तुमचे वरवीं तुमी हाडन दवर येता. साबू, पेस्ट, गोवांचो पिठो, साकर, तांदूळ अशें एक एका दिसाक एक एक वस्तू आमी नमियल्लेली आसा. त्या विशयी वॉट्सॅपार तुमकां मुखार तिळसयतले. वा खंयची वस्तू तुमी एकच पटी जाल्यार हाडन दिवं येता. तुमकां कळीत आसा खंयचे पुराय वस्तू दिसपडते जेवणाक गरजेच्यो आसात त्यो हाडन तुमी दवर येता. सांगतच भुरग्यांक नोवेनाक आयिल्ल्यांक, फुलां हाडलेल्यांक स्वीट्स, तशेंच फेस्ता दिसा कोबू आनी आल्तरेक फुलां ह्या बाबतींनी तुमचें उदार मोन तुमी दान दिवचे मुखांतर दाखोवयेत आमकां तुमी भेटचें. हांगसर नोवेन जातच थोडीं हांगाच भितर रावून उलोयतात आनी ह्या मुखांतर मागणें करूंक डिस्टर्ब जाता म्हणून आमकां भक्तिकानींच सांगलेलें आसा. त्या देखून आमी पुनशेता भितर कशें मिसा वेळार मौनपण सांबाळतांगी तशेंच मौनपण सांबाळल्यार बरें. कित्याक म्हळ्यार जायतो लोक मिसा उपरांत हांगाच बसून मौनपणान मागणें करता. मात्र न्ही आतांच्या मिसाक ना जाल्यार सकाळींच्या मिसार आनी संजेच्या मिसार कितें जाता की म्हळ्यार एका मिसा उपरांत आनी एका मिसाक आसचो गॅप अर्द घंटो मात्र. आमी भायर वेताना आनी एका मिसाची भितर येतात आनी ती मागण्याक बसतात. तेर सुरू जाता तेन्ना आमी मागणें उलोवन बसल्यार मात्र न्ही मिसा उपरांत जायतो लोक हांगासर इमाजीक उमो काडूंक येता. तेन्ना आमी उलोवन बसल्यार तांकां डिस्टर्ब जाता. आमच्या कॅम्पसांत मस्तू जागो आसा. बांक आसात, काटी आसात, आंब्याचे रोवकाची मुळां आसात. थंयसर खंडी जावन तुमी उलोवंक गजाली करूंक अवकाश आसा. त्या देखून भितरलें मौनपण, पवित्रपण आमी सांबाळया ह्या दिशेन तुमचो सहकार हांव आशेतां. जायतीं जाणां प्रत्येक जावन ऑटो ड्रायव्हर्स ह्या नोवेनांत भाग घेतात. हर एका मिसांत थंयसर ऑटो रावन आसतात. आनी फाटल्या दिसांनी आमकां कळून आयिल्ली गजाल म्हळ्यार प्रत्येक जावन संजेच्या मिसा वेळार ऑटोर दवरलेले पयशे चोरयां जाल्ले. त्या देखून ऑटो ड्रायव्हर्स लागीं एक विनंती, तुमचे मोलादीक वस्तू, पयशे, मोबायल हातूंत रिक्षार सोडचे न्ही. आमी धरूंक प्रयत्न केला पूण येदोळ जावना. पूण चोर मेळटलोच कित्याक म्हळ्यार ताका इल्ले पयशांची रूच लागल्या म्हण दिसता. पूण तुमचे लागीं तुमी ह्या दिशेन जागृतकाय काणगोवची. कारार जिपार जाल्यार ग्लास आसता कांय करूंक जायना पूण रिक्षाक तसली सिक्युरिटी ना. त्या देखून तुमीच सिक्युरिटी सांबाळची. तुमकां कितल्या जाणांक ह्या एत्तिनहोळे प्रोजेक्टा विशयंत कळीत आसा म्हाका खबर ना. आयकलांगी एटलिस्ट नांव तरी एत्तिनहोळे म्हणून. सिंपल उतरांनी सांगचें जाल्यार हांव आतां तुमचे लागीं उलयतें आसा. जर एकल्यान येवन म्हजो गळो धरलो जाल्यार कितें जाता? तुमच्या घरांनी उदकाची टांक आसा, वयर आसता, थंय उदक घराक वाळोवन येता. जर त्या टांकेचो पायप गेट वॉल बंद केलें जाल्यार कितें जाता? एत्तिनहोळे प्रोजेक्ट म्हळ्यार तेंच.
नेत्रावती न्हंय सकलेशपुरात हांव बेंगलोरीच्या वाटेर शिराडी घाटयेर जल्मता आनी वाळून आमच्या गांवाक येता आनी दर्याक सेरवता. आनी आमकां मंगळूरकारांक ही न्हंय एक जीव नदी आसले बरी. आमकां कुडयाळच्यांक पिवचें उदक ह्या न्हंयतलेंच. आनी आतां न्हय हाच्या की पयलेंच सरकारान ही न्हंय गुंडावन दुसऱ्या जाग्याक व्हरचें प्रयत्न केला आनी ह्या दिशेनी जायतें काम चलतें आसा. जर आमी ह्या विशयांत ताळो उठयना जाल्यार आनी कोणें उठोवचो. आमी क्रिस्तवां भक्तीपणांत मुखार पूण सामाजीक संगती येताना आमी केअरलेस करता. आमच्या घराक उजो पडल्यार मात्र आमकां जाग जावची. त्या देखून आमी ह्या वेळार ताळो उठयना जाल्यार आमी आमची मुखली पिळगी जे कितें आमी आतां एन्जॉय केल्लें आसा तें तांकां मेळचें ना आनी मंगळूरू एक दीस मरुभुमी जातलो, पिवच्या उदकाक तत्वार येतलो. कोणी ह्या विशयान उलयना कित्याक म्हळ्यार सरकाराचें येवजन त्या देखून ओगेच बसल्यात. त्या देखून थोडे बरे मनाचे व्यक्ती ह्या दिशेन ताळो उठोवंक मुखार सरल्यात आनी आज आमच्या कॅम्पसांत ते आसात. आमी कितले निस्तेज आनी केअरलेस गे म्हळ्यार तांकां सुमार 2 लाखांच्यो सिग्नेचर जाय काय सरकारा मुखार आपणाचें मनवी दिवचे खातीर. आनी तांकां येदोळ म्हणलेले सिग्नेचर कितले जाणां तुमी? खाली 2000. म्हळ्यार आमी कोडयाळकार आमी क्रिस्तांवचे आनी उरले सक्कड कुटसून कितले निस्तेज आनी कितले सुशेगाद आसा म्हणून हातून कळटा. आमकां देवातय मात्र जबाबदारी आसची न्हय, आमकां समाजातय परिसरातय जबाबदारी आसा ही आमी समजून घेवची. आमी आमच्या हक्कां खातीर सौकर्या खातीर झुजना जाल्यार दुसऱ्या गांवचो लोक येवन आमच्या खातीर झुजतलो ना. त्या देखून तुमचो सहकार आशेता ताचे लागीं एक स्कॅनर आसा, तें स्कॅन करून तातूंत तुमचो ताळो उठोवंक अवकाश आसा. भायर थंयसर वॉलंटियर्स आसात, तुमी तांकां भेटचे आनी ते तुमकां भेटतना तुमचो सहकार तुमी दिवचो. आज मिसा उपरांत उंड्याक आनी तणपिवनाक आदार दिल्ल्यांची नांवां वाचतना तुमी बेगीन मुखार येवन मनाची वाट स्विकार करची. आयवन आनी मॉली डिसोजा उळ्ळाल तावन, रॉल्सन आनी सविता लेविस बुंटवळ तावन दयकन मुखार या. जॉयसन सिक्वेरा आनी कुटाम आनी एलरोन डिसोजा कुक्कुंजे बरें काम मेळिल्ल्या खातीर बाळकाचे जोग अर्गां जावन. तुमकां खुमसार जावंक थंयसर स्टेजीच्या फाटल्यान आमच्या कोवेंताच्या चापलांत अवकाश आसा. मिसा आनी दान दिवंक हांगासर ऑफिस वांजेल रजार करूंक कोवेंताच्या पार्लरांत अवकाश आसा. देव बरें करूं. नव्याना खातीर दिबे मोडया. सांगात आमी मागया. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा स्वामी. जेजो मनशांचो इश्ट जावन जियेलो, सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकान देवीक वैज म्हळें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्या शिकयलो जेजो मेस्त्री म्हणना वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमची त्या सभा बाळूचेच देव वारया. मागीर आमी आमच्या कुटुंबां बसत, कुटुंबांतल्या सर्व भाव भयणी बसो, सान्या बसत. आयच्या दिसा कोण सर्जरीक वेते आसात वा खंयचोय रिपोर्ट येवचो आसा, विशेष पिडेन आसात, कॅन्सर पिडेन आसात वा खंयच्याय हेर पिडेन तुमी आसात जाल्यार ह्या घडये बाळूचेच देव उला मारा. भुरग्यां बसत मागया, युवजनां बसत आमी मागया. जायतीं जाणां परगांवाक कामाक वेचार आसात ह्या हप्त्यांत वा थोड्यांक तेंचें काम गेलां, दुसऱ्यांक काम मेळचें बसत मागते आसात. वा जायतीं वर्सां काम नासतना गरज आसात, 2-3 वर्सां शिकप जावन गरज आसात. ताका समेस्तांक बाळूजेज लागीं ह्या घडये समर्पण दिवया. तशें सुम्या मुखार आमी दवरया. तिने व्हडले प्रोजेक्टा विशयांत जें कितें येदोळ जालां तें सगळें काम
संपूर्ण तरान रावोंक आनी आमकां उदकाची वेवस्था बऱ्या तरान जावचे पसत मागया. ह्या कार्मेल गुड्यार वस्ती करच्या सर्व याजकां पसत भावां पसत मागा. प्रार्थया हे भगवंत जेजू बाळका तुजी सर पदव्याच्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कळलो आसता तुका पातयेन उरला मारतल्या स्मिस्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन बरले तुझे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ तुजे कुशीचें जेजू. देवा सोपोत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरले तुझे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ तुजे कुशीचें जेजू. देवा सोपोत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरले तुझे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देव सोबत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरले तुझे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ तुजे कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. ही अजपंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुलची दिश्ट घाल म्हण तुज्या मुखार सरपडोन आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतेन भरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेकार मागची कृपा आमकां दिवं दी. हाड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुचाक सदा सर्वदा. आमेन. बाळो जेजून केल्ले उपकारां करगा देवया. हे भोव उदार बाळक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दये केल्ल्या ह्या देवडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळती आमी वर्णयतल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. ही म्हाजी मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारूं दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनांतली देवीक मसळ सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशीर्वाद. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दियो. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सभेची येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमी ताचे बरी जातो आमचे बरी जालो. आमकां वयर उबारून तो पाताळाक देवलो. पाताळाक सुटोवच्या बलयेची शेळी जालो. देव कोणाक वाटो देव देव मनीस जावन आयलो. जेजू बाळका लाले माता तुज्या सैमाक दूद आमकां. जेजू बाळका लाले माता तुज्या सैमाक बदल आमकां. बुकाळ मुदा सवे आमकां दुनियाची वाद दिव आमकां.
निवरून काम ते देवान ते मनातले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.